लक्ष्मी श्रीहरीक म्हणता, तेव्हा पुरुषोत्तमा तुम्ही मौन भोजनाचे फल सांगले ते ऐकून मस्त खुशी झाली. आता अधिक मासान तुले पंचपर्व खंचे ते कशी करपाची आणि ताज्यान कसा फल मिळता हे तुम्ही सांगता म्हणून तागेले प्रार्थना करून घेता. ताका श्रीहरी म्हणता, ते पंचपर्व खंच म्हणून हांव तुका सांगता. हे अगदी पुण्यप्रद पंचपर्व हे वैद्रती, व्यतिपात, अमास, पुन्नव आणि द्वादशी हे पंचपर्व. वैद्रती पर्व कालो केल्ला जान म्हाका मस्त खुशी जाता. व्यतिपातात योगांतल्यान यमधर्म, पुनवे व्रतान ब्रह्म, अमासेचे पर्वकाल आचरणेन सकल पित्र पुष्पवताची आणि द्वादशीचे आचरणेन ऋषिकेशु म्हणजे देव देव जल्हाव पुष्पवता. आणि हे पंचपर्वाचे आचरणाचे पुण्य इंद्रादी देवत्यांक सुद्धा मेळना. हे पर्वकालांतू थोडेपणीना दूध, तूप, तीळ दान करका ताज्यान मस्त पुण्य मेळता म्हणून सांगता. श्री विष्णू लक्ष्मीक सांगता, देवी हांव तुका आतां द्वादशी पर्वाची महिम सांगता. हे जर भक्तिभावान केले बा तांकां ब्रह्मपद प्राप्त जाता. कोण एकादशी दिवस पूर्ण उपास उरून द्वादशी दिवस उपास सोडताच की आणि ते दिवस आवाडे दुःखा म्हणून तूं पिंड प्रदान करून सोडताच की तांकां वट्टूची तीर्थस्थानां झालेले यज्ञ केल्ली पुण्य मेळता. द्वादशी हे श्रीहरी दिवस हो दिवस भक्ती आचरण केले बा श्रीहरी खुश पावता. द्वादशी दिवस तुळस दवरयेन जर अन्न दान केले, नवे उदका दान केले ताज्यान मस्त पुण्य मेळता. ते दिवस थोडेपणी तूप दान करका ताज्यान तांकां मुखारी राज्य प्राप्ती जाता. हे द्वादशी समजल व्रत आणि खंयचें ना. मागशी हे व्रत करून कुबेरू टून म्हणे संपत्ताचो ओडाय जालो आणि प्रज लोकाले आनीक बाकी उस्तवारी कामां यमधर्मा मेळे, इंद्राक इंद्रपदवी मेळ्ळी. द्वादशी काणींतोची दुर्वास मुनीले आनी अंबरीशाले काण येयले आसा. हे अंबरीशाले आख्यांतरी अगदी पुण्यप्रद अशी अधिक मासांतू द्वादशी दिवस कोण अन्न, वस्त्र, तूप दान करता की तांगेलो जन्म सार्थक जाता. हे अन्नदान करता आसतना पानां विडबी दिवं का, तातूंत दक्षिण दवरून बी ब्राह्मणां दिवं का, आनीक जमल्यार अपूपदान बी करका ब्राह्मणाक. बरे गोड्डांत केल्ले बरे तुपान तूं भाजिले ते 30 अपूप एक आयदनां घालून दिवं का. ताजेर एक बरे वस्त्र घालून दवरयेन जमल्यार पादुका आमकां जे दिवचें आसा दान ते दवरयेन एक बरे ब्राह्मण आपण ताका पूज करून पाना विडो ओटो दवरयेन ताका ते दान दिवं का. आनीक तोच पुरुषोत्तम म्हणले न्हू, पुरुषोत्तमाला ध्यान करून ताका पांय पडका ताज्यान अनंत पुण्य मेळता. गो दान बी करीत म्हणून सांगतो. अधिक मासांत तूं तुळशी पूज करका सदाची ताज्यान अक्षय स्वर्ग प्राप्त जाता म्हणून सांगता. हे जगांत अन्नदान इतलें श्रेष्ठ दान आनी खंयचेंय ना. आनी द्वादशी पेक्षा श्रेष्ठ तिथी दुसरी खंयची ना म्हणून श्रीहरी संक्षिप्त जावन हे द्वादशीचे वर्णन करून सांगता. आनी हे आयकल लोकांक नावे सांगिल्ल लोकांक वाचिल्ल लोकांक आनी परत पुनर्जन्म ना म्हूण देव सांगता. आनी तांकां मुखारी अंत्यांत गोलोकवासी जातात न्ही म्हणून श्रीहरी लक्ष्मीक सांगता. मागशी इंद्रलोकांतले कुबेराक अगदी प्रिय जाल्ले स्मितविलासिनी म्हळ्यार अप्सर आशिल्ली. ती एक पंत अशी फिरच्या म्हणून तिगेल सखी बर्शीक भुलोकाक कुरुक्षेत्रा येतली. सुमार वेळ पासून ती थंय फिरतात तिगेले ते मैत्रिणी बर्शीक. आनी कडेन थंय बरे परमळाची फुलां जाल्लीं उरतात. ते काणी ती एक माळ करता. ते माळ अगदीची परबोळाची उरता. तशें ते अप्सरेलें मन एक नमुन्यान कोणाक पूण एका लग्न जावका तागे बरशी सुखान उरका म्हळ्यार एक विचित्र नमुन्यान तिका आशशी जाता. आनीक ती तिगेले सखीक सांगता, हांव ही माळ कोणाल गळे घालता पळय हांव ताका लग्न जाता म्हूण सांगता. जाल्यार म्हाका समशिल्लें दादलो मनीस कोण्णें हांव दिसना न्ही
म्हणून ती बेजार करता राबिल होता. तशी म्हणत असताना अगदी कोपिष्ट असेल दुर्वास म्हणे थंय येतायचे. त्यांनी ही स्मिता विलासिनी एक म्हणे काम असं निवृत्त नव्हे ती अविवेक इशावून ते दुर्वास म्हणील गड्याक ती माळ घालून सोडता. ताज्यान तांकां मस्त राग येता. राग येऊन त्यांनी म्हणताची ते भुंयचेरी पिशाची जावन उर म्हूण शाप दिवन सोडताय. तांणी ते शाप दिच्या काही मात्या वेले देंवता. तेन्ना ती अगदीची दीन जावन दुर्वास म्हणील पांय धरून मस्त रडता. आनीक हांव कळनाशी अपराध केल्ली बायल मनीस उरला पंडीत जे लोक क्षम करताची मात मागील तेन्ना तुमी साधू लोक तरी दया स्वभाव उरताची तुम्ही मेघाचेर दय करका मेघ उद्धार करका म्हणून ती मस्त रडता. दुर्वास मुनी रागिश्ट स्वभावाचे जाल्यार तीन ते रडचे पण तांकां तिगे बद्दल पाप दिसता. तेन्ना ते म्हणताची पळय मेघ शाप केन्ना फास जायना मुखारी तुका बरें जातलें. ही एक महानदी समुद्र वचून मेळटा. ते कुमारी म्हणलें परम पवित्र क्षेत्र आसा. थंय मुखारी 4000 युगाचे अंत्यांत एक तपस्विनी तपस्स करचे म्हणून ते संगम आयतली. ती याज्ञवल्की कुलाची हिणे अधिक मासांत न्हाण दान दिव्या पूजा मौनव्रत उपासू पट्टू तीन भक्तीन केल्ले दैवयोग म्हणटा न्हय तशें तूं अधिक मासाचे 12 दिवस अगदीची भुकेन आनी तानेन ते संगम स्नाना वता. थंय तूं ते तपस्विनीक पळोवन घेवन तिका गिळच्या म्हूण वता जाल्यार तापसीले दर्शनान तुका ज्ञानोदय जाता. मुखार ते तपस्वी निमित्तान तुगेलो उद्धार जाता म्हूण तांणी शाप दिवन वता. तशी ही स्मिता विलासिनी पिशाचीन जावन उरता. 4000 युगाच्या अंत्यांत ती दुर्वास मुनी सांगिल्ल्यावर ते कुमारी म्हणले एक संगम स्नानाक वता. यज्ञवल्की कुलाची तापसी बी आयिल्ली तेन्ना ही तिका खावच्या म्हणून वता जाल्यार ते तापसीले दर्शनाची ते पिशाची ज्ञानोदय येता. तेन्ना ती ते तपस्विनीक पांय पडून सांगता हे तपस्विनी तूं अगदी पुण्य केल्ले मनुष्य म्हाका उद्धार कर म्हगेलो वाट्टून दुख्ख तुवें निवारण करका. खंयचे जिवी जाल्यार बी मुक्ती म्हूण आसा जाल्यार पिशाची जन्माक मुक्ती म्हणली ना. हाजीतले हीन जन्म खंयच्यो ना. म्हगे ते कृप कर म्हाका उद्धार कर म्हणून मस्त तिगेले विनवणी करता. ते तिगेले ते वाट्टू उतर आयकून ते तपस्विनीक तिगे बद्दल अगदी पाप दिसता. तेन्ना ती तिगेले अधिक मास व्रताचे संपूर्ण फल दान करता. तेन्ना ते पिशाचीक ते पिशाच जन्मांतून मुक्त जावन स्वर्ग प्राप्ती जाता. कशी श्रीहरी सम पुरुष ना की लक्ष्मीक समजले दुसरे बायल मनुष्य ना की तशीची हे अधिक मासाक समजल मासू आनी खंयच्यो ना. कशी पर्वता भितरी मेरू पर्वत श्रेष्ठ की ग्रहांत सूर्य की पक्षीलांत गरुड की नक्षत्रांत चंद्र श्रेष्ठ की मनुष्यालांत ब्राह्मण श्रेष्ठ की 4 पायांत गाय कशी श्रेष्ठ की वृक्षांत अश्वत्थ वृक्ष कशी श्रेष्ठ की न्हंयचे भितर गंग कशी श्रेष्ठ की तशी पट्टू मासापासून अधिक मास श्रेष्ठ म्हणून मुनी लोकांनी सांगिल्लें आसा. अशी अधिक मासाचे न्हाणाचे दानाचे आयकल्या जाना अक्षय पुण्य लाभ जाता.